नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी आयज नवी दिल्लीत संस्कृतम 2026 ह्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचें उक्तावण जालें. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था हांचे वतीन हें 3 दिसांचें चर्चासत्र आयोजीत केलां. आयुर्वेद आनी अर्विल्ली शस्त्रक्रिया ह्या मळावेलें संशोधन आनी सहकार्य हांकां नवी दिका दाखोवपी मतां ह्या चर्चासत्रांत तज्ञ मांडटले. उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, नवी दिल्लीचे नायब राज्यपाल तरणजीत सिंग हांच्या सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आचार्य सुश्रुत हांच्या सन्माना खातीर दर वर्सा 15 जुलय हो दीस आयुर्वेद दीस म्हूण पाळटात. देवियों और स्वजनों, आचार्य सुश्रुत अनेक जटिल एवं नवाचारपूर्ण शल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है. मुझे बताया गया है कि उन्होंने अपने समय में प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, अर्बुद यानी ऑन्कोलॉजी तथा ENT संबंधी शल्य चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्र में नई पद्धतियों का प्रवर्तक थे. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी उपराष्ट्रपती भवनात दी व्हॉइस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स ह्या पुस्तकाचें विमोचन जालें. प्राध्यापक डॉ. एस. शिवकुमार हांणी संपादीत केल्लें हें पुस्तक कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशन आनी थॉम्सन रॉयटर्स हांणी प्रकाशीत केलां. ह्या पुस्तकांत आदले सरन्यायाधीश BR गवई हांच्या भाशणांचो, व्याख्यानांचो आनी विचारांचो संग्रह आसा. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी हो ग्रंथ म्हळ्यार संविधानवाद, कायद्याचें राज्य, सामाजीक न्याय आनी लोकशाही शासन वेवस्था हाका मार्गदर्शन करपी थारतलो अशें सांगलें. This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The volume carries a foreword by Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Surigandji, which itself reflects the importance and intellectual significance of this work within contemporary constitutional discourse. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional trust. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय हांच्या यजमानकेखाला ब्रिक्स देशाच्या श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांची बसका सुरू जाल्या. ह्या बसकेत ब्रिक्स देशांचे मंत्री आणि वडील अधिकारी वांटेकार जाल्यात. बदलत्या रोजगार व्यवस्थेक अनुसरून सामाजीक सुरक्षा, बायलांचे श्रम बाजारांतलो वांटो, कुशळताय उदरगत, गीग आणि हेर प्लॅटफॉर्म हाचे वरवीं कामगारांच्या हिता खातीर डिजिटल तंत्रज्ञानाचो वापर ह्या सारकेल्या महत्वाच्या विशयांचेर ह्या बसकेत चर्चा जातली. बसके पयलीं 15व्या ब्रिक्स ट्रेड युनियन फोरम शिखर परिशदेचे मंत्री मांडवीय हांणी उक्तावण केलें. संवसारीक युवा कुशळटाय दिसा निमतान पणजेंतल्या कला अकादमी संकुलात खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. शिश्टाचारा प्रमाण उक्तावण जाले उपरांत केल्ल्या उलोवपांत तरणाट्यां मदीं आशिल्ल्या कुशळटायेचो वापर करून तंत्रज्ञानान व्हड झेप घेतल्या अशें तांणी सांगलें. वेगवेगळ्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान तरणाट्यां मदीं कुशळटाय लोकांच्या उपेगाक येतली असो हावेस तांणी उक्तायलो. खेडेगांव वाठारांत लेगीत आशिल्ल्या कुशळटायेचो वापर वेगवेगळ्या उद्देजकांनी केलो जाल्यार तरणाट्यांच्या कुशळटायेक अदीक नेट मेळटलो असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. आम्ही चीफ मिनिस्टर कौशल्य पाथ स्कीम ही सुरुवात केली. त्याच बरोबर ITआंतल्यान आम्ही चलये भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट एड्युकेशन जांकां जी फीस आशिल्ली तांकां ITआयची पेड करताली ती ह्या वर्सा पासून आम्ही 0 केली की सगळ्या चलया भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट ITआय एड्युकेशन तेंच्यांनी घेवचें. हांव अजूनही सांगता आमच्या वेगवेगळ्या ITआंतल्यान आम्ही 17 वेगवेगळ्या पद्धतीचे कोर्सीस सुरवात आसा. 10वी 12वी किंवा ग्रॅज्युएट जावन सुद्धा घरा कडेन रावच्या पेक्षा आमच्या ITआंतल्यान म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी आसतले, टेलरिंग आसतले, ड्रोन मेकिंग आसतले, सोलर टेक्निशियन आसतले, अशे डिफरंट कोर्सीस आसा. हे घरा कडेन बेकार रावच्या पेक्षा अशा पद्धतीचे नवीन कोर्सीस तांच्यांनी शिकचे
आनी हे शिकल्या उपरांत ताका वेगवेगळ्या ताच्याच बरोबर ह्यो सर्टिफिकेटी ज्यो आसा ही यूज पडपाक शकता. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक जागरूकताय जावची म्हण म्हापशेचे आमदार आणि विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसूजा हांणी झाडांची बियां वाटपाची मोहीम चालीक लायल्या. म्हापशा मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या शाळांनी वचून ते सीड्स किट्स विद्यार्थ्यांक दितात, जातूंत एक वांटो म्हण आयज उपसभापती डिसूजा हांणी म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक विद्यालयांत विद्यार्थ्यांक हे बियांचे किट वितरीत केले. ह्या कार्यावळीक शाळेचे मुख्याध्यापक आणि वेगवेगळे शिक्षक हजर आशिल्ले. झाडां रोवन तांची जतनाय घेवप महत्वाची आसा अशी सुचोवणी ह्या वेळार उपसभापतींनी केली. We all know that the trees are very essential for our livelihood, most importantly as they produce oxygen for all of us to breathe. 6th standard means you all have studied germination of a seed. Have you all studied germination of a seed? So what I have done is I'm going to be giving you all a kit of seeds instead of giving plants, which we do every year. This time I said we will do seeds because I want to start from the base, from where a plant comes. And with that, I would want all of you all to take these seed packets home and plant them in your house, in a pot, in your house or in your garden or in your kitchen, wherever you can. And I want you to take care of these seeds till they become sprouts, and from sprouts they will become saplings. And I want you all to take care of it with all the love and attention that you all get from your parents. The same way, I want you all to take care of this. As you all grow, this plant will grow, and it can be part of this journey for you all for this entire academic year. हणजूंचे जिल्हो पंचायत वांगडी आणि भारतीय जनता पक्षाचे खडेगाठ कार्यकर्ते नारायण लाडू मांद्रेकर हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें. तांची पिराय 55 वर्सांची आशिल्ली. काल मंगळारा सांजे हणजूण पंचायती लागसार आशिल्ल्या श्री कुट्टेश्वर देवळांत नियमीत आरती कार्यावळ सोंपल्या उपरांत ते लागसार आशिल्ल्या गाड्यार च्या घेवपाक बशिल्ले आसतनाच तांकां काळजाचो आताक आयलो. थंयच तांणी निमाणो श्वास घेतलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज तांच्या घरा वचून सर्गेस्त नारायण मांद्रेकर हांच्या कुटुंबियांची भेट घेवन तांची वासपूस केली. आमदार मायकल लोबो लेगीत हजर आशिल्ले. स्वर्गीय नारायण मांद्रेकर म्हणजे काल मॅसिव्ह हार्ट अटॅक येऊन त्याची डेथ झाली. भारतीय जनता पार्टीचे खूप सिनियर कार्यकर्ते प्रेझेंट झेडपी भारतीय जनता पार्टी खातीर शिवोले मतदारसंघात आणि बाकीच्या या पुराय परिसरात सातत्यान काम करीत. भारतीय जनता पार्टी खातीर म्हज्याय कडेन खूप लागचे संबंध आशिल्ले तेजे. ह्या पुराय परिसरात देवस्थानचें काम आसूं किंवा सामाजीक कामां आसूं सगळे करपा खातीर तत्परतेन फुडें घेतालो. इज अ बीग लॉस फॉर द पार्टी आनी बीग लॉस फॉर द शिवोले झेडपी. आनी हांव ताच्या आत्म्याक शांती लावन तांच्या घरच्या दुख्खांत हांव सहभागी आसा. अ व्हेरी डियर फ्रेंड आनी आदलो आमचे वांगडचो झेडपी त्या टायमासून आनी आख्ख्या गांवा खातीर अंजुना वागातोर शापोरा आनी वावुरपी कितें जालें जाल्यार फोन मारपी हें मातशें काम आपल्या कडेन जायना मातशें तूं कर असो मनीस आमकां आयज सोडून गेलो. हांव देवा लागीं मागता तेजे आत्म्याक शांती दिवची आनी ताका स्वर्ग फावो करचो. कित्याक तेणें लोकां खातीर हिंगासर अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सी झेडपी म्हणून ताणें खूब कामां केलीं. प्रत्यक्षान लोकांच्या घरा लागीं तो पावलो लोकांक आनी असलो मनीस इतल्या यंग एजीर वचप आमकां दुख्ख जाता, सगल्यांक दुख्ख जाता. फिफा विश्वचषक सर्तीच्या पहिल्या उपांत्य फेरयेंत स्पेन पंगडान फ्रांसाचो 2-0 असो पराभव करून निमाणे फेरयेंत प्रवेश मेळयला. अमेरिकेंत टेक्सासांत जाल्ल्या ह्या सामन्यांत मायकल ओर्जार्झाबाद हांणी 12व्या मिनटाक गोल करून स्पेनाक आघाडी मेळोवन दिली. ते उपरांत पेर्दो पोरो हांणी 58व्या मिनटाक दुसरो गोल करून स्पेनाच्या जैताचेर शिक्कामोर्तब केलें. 2010 वर्सा जाल्ल्या सर्तींत विश्वविजेतेपद मेळयल्या उपरांत पयलेच फावट स्पेन पंगड विश्वचषकाच्या निमाण्या फेरयेंत पावला. मजगतीं दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत आयज रातीं 12:30 वरांचेर अमेरिकेंतल्या अटलांटा हांगा इंग्लंड आनी अर्जेंटिना मदीं निमाणे फेरयेंतल्या दुसरे फेरये खातीर सामनो जावपाचो आसा.
बर्मिंगहॅम हांगा जाल्ल्या पयल्या एका दिसाच्या क्रिकेट सामन्यात भारतान इंग्लंडाचो 8 गडे वगडावन 28 बॉल राखून पराभव केलो. 3 सामन्याच्या ह्या माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. पयली फलंदाजी करतना इंग्लंड पंगडाची सुरवात बरी आशिल्ली, मात भारतीय गोलंदाजांनी अचूक मात करत इंग्लंडची अवस्था 6 बाद 107 अशी केली. ते उपरांत जो रूट नाबाद 76 आणि लियाम डॉसन हांणी 68 धांवड्यो करून इंग्लंड पंगडाक 258 मेरेन पावयले. इंग्लंडान दवरिल्ल्या 259 धांवड्यांची मोख साधतना शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर हांणी 101 धांवड्यांची भागीदारी करून भारतीय पंगडाक घसघशीत जैत मेळोवन दिले. ह्या माळेंतलो दुसरो एका दिसाचो खेळ फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर आणि तिसरो आनी निमाणो सामनो 19 जुलय दिसा लॉर्ड्स मैदानाचेर दनपारां 3:30 वरांचेर जातलो. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.